आई जेन्ना राजकीय पक्ष गोवा आणि दिल्ली मॉडेल डिबेट करपाक व्यस्त आसा, सचिन परब आपलो मांद्रे मॉडेल लोकां मुखार मांडटा. क्लीन आणि ग्रीन एनर्जीचे हे उदाहरण तोखणाय करण्यासारखे आसा. पेडणा तालुक्यातलो मुरमुरे गांव. तुव्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक तेकोन आसलेलो हो गांव. हांगा 3 फॅमिली रावता. वरक, झोरे आणि शिंदे. टोटल 10 लोक. तांची फाटली 4 पिळगेन हांगा काळखात दीस आणि राती काढल्या. पूण सचिन परबाच्या नेतृत्वान तांच्या जिणेत बदल आयला. सोलर पॅनलच्या माध्यमातल्यान आयज तांच्या घरान उजवड आसा. जवळ जवळ 80 वर्सां सुमार जाय दिली. माझ्या पयलींच्या आहा तेच्या फाटल्या आमी थोड्या वर्सांनी आहा. माझ्या पयलींच्याकच 80 वर्सां सुमार जाय दिली. तेंकाय लायट ना, आमकांय ना. आतां 3 घरां आमी आहा. 3 घरां आसून आमकां तिगांची अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा की उरलें कसलेंच जायना. खंय गेलो जाल्यार कोण सांगता भाटकाळ दिसांनी भाटकार म्हणटात विकता. तें आमचें चाललें. आमी अशें दिसवड्याक काम करून अशें पोट भरता. अशें बी आसल्यार 8 दीस मेळना अशें खबर करून अशें करून आमी पोट भरता, अशें दीस काडटा. आनी आतां आमकां इतली वर्सां जाली आतां अशी लायट ना कांय ना अशें हाल आमी काडटा. अशें असल्यांनी सुद्दां जाय ते पंचांनी सरपंचांनी जाय तेंच्यांनी बरी कोशिश केली. पूण कांय कारणाक लागून तेंचे कडेन जावंक ना. भाटकांची सुद्दां आमची संमती आसली येवन गेल्यात पूण तेंच्यांनी सुद्दां नकार दिवंक ना. दिता म्हूण सांगलें पूण तेंचे भितर मिठाना हे आमी तेंकां सुद्दां कोणाक दोश दिना. पूण आमी जाय ते तेंच्यांनी सुद्दां प्रयत्न खूब केलो पूण आमचें जावंक ना. कांय कारणान जावंक ना. तेव्हा आतां सचिन परबान ही जी आमकां लायट दिली हो पयलो आमच्या तेणी घरांक उजवड घातला. आनी साजेची शंपर म्हटल्यार हांवें कोणा कडेन एक परब इंदोरचो परब म्हणून तो तेचे कडेन प्रश्न घातलो की तो आनी एक शेटी येवन हांगा गेले भोंवून गेले आनी तेंच्यांनी त्या 4 दिसां 8 दिसांक पास लागलो. पास गेल्याच्या नंतर रोखडीच ताबडतोब तेंच्यांनी एरेंजमेंट मारून आमच्या घरात पयलीं उजवड घातलो आनी तेच्या नंतर आमी ही बोलबाशीन केली. म्हणजे आमी सपनां सुद्दां चिंतूंक नासलें की ही घरान आमच्या उजवड पडटलो म्हणून. इतलेंच हे आमकां मोठे आनंद दिसलो की आमी त्याप आमची भुरगीं इस्कॉलाक लागून सगळ्याक लागून सगळो इबाड इस्कॉलाचो सगळो जालो कळ्ळा. पूण काय आहा आतां तरी फुडें मातशें कळ्ळां आनी आतां सचिनान आमकां हें केलें तें बरें केलें आमच्या कोतान कळ्ळें. आमी खूश. आयज शिक्षण ऑनलायन जालां. मोबायल आणि इंटरनेटच्या जगान डिजिटल ही फुडली दिशा दाखयता. अशा काळात भुरग्यांनी शिक्षणांतल्यान वंचित न रावचे आणि तांची गुरुकिल्ली म्हळ्यार मोबायल फोन चार्ज जावचो ह्या खातीर सोलार खूप फायद्याचो थारतलो. माझे नाव शिल्पा वरक माझें आडनाव. आणि मी मराठी स्कूलान शिकतो. सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय म्हणून ते गोवा ह्या स्कूलान शिकता हांवें. आणि फाटली 2 वर्सां जाली इस्कुला बंद आसा आनी आतां ऑनलायनच भुरगीं सगळीं अभ्यास करी आसली. त्या कारणान म्हाजे कडेन लायट ना आमचे कडेन म्हणून आमी मोबायल घेवंक ना. सचिन परब आमकां लायट दिली त्या कारणान आमी आतां मोबायल आमकां दिल्यार आमी तो मोबायल घेतल्यार शिकतले आसले म्हणून सांगलें. आतां तेंच्यान जर आतां आमकां मोबायल दिलो जाल्यार आमी शिकतलो. ऑनलायन मोबायल जर आमकां जर मेळ्ळो जाल्यार भुरग्यां कडेन हे चार्जींग करपाक खंय आसलें जावं तेचेर ट्राय करून तांकां कांय तरी कोणाक सांगून कोण मातशें दाखोवन आमची भुरगीं शिकता आसलीं फुडें इंग्लीश दाखोवन काय तरी जर करतली तकली. अशें म्हणजे कशें आहा बाबा हे आतां लायट आहा उजवड आहा सगळें आहा आनी मोबायल मेळ्ळ्यार ती शिकूंक जाय. ह्या सुवाळ्याक पेडण्या वाठाराचे ग्रामस्थ आणि काँग्रेस टीम हाजीर आसली. सगळ्यांनी सचिनाची तोखणाय केली आणि तांणी तांचे समाजकारण अशेंच फुडें चलोवचें म्हूण शाबासकी दिली. पळोवया ह्या कार्यक्रमाची काही खिणचित्रां. बेस टुरिझम स्टार्ट जाला पण आयज आमच्या लोकांकडे अशी परिस्थिती आहे की बेसिक लायट ना. आयज
आमचेर 5 मिनटाचो लायट वचत 5 मिनटां सगळ्यांगेर 5 मिनटाचो लायट वचत आमकां रावपाक जायना. फाटी वादळ जाले 2 ते 3 दीस 4 दीस लायट ना. जेन्ना म्हाजो अनुभव सांगता जेन्ना 3रे दिसा 4थ्या दिसा लायट आयली इतली उमेद जाली. 3 दीस लायट ना आमकां 3 दीस आणि इमॅजिन करा हे म्हाका दिसता 4थी काय 3री काय 4थी पिढी काळोखान काडली हेंच्यांनी. सो हेंच्या पेक्षा म्हाकाच चड उमेद आसा की आमच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी आयज लायफ सार्थक जाला अशें दिसून येता म्हाका बारीकशें. सो हे लायट तुमकां दिली म्हणून सोंपचें ना. हेच्या फुडें प्रत्येक गोष्टीक जो पर्यंत ह्या मांद्रे मतदारसंघाच्या शेवटच्या मनशा पर्यंत जर विकास पावना तो पर्यंत आमी स्वस्थ बसचे ना.